आता फ्रेश नोटिफिकेशन काढला, तुमकां सांगता की आज रातच्यान हो पर्वरचो रोड हो लोकां खातीर बंद आसतलो। फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार जो पणजेच्यान समज म्हापशा वयतलो जाल्यार तेणे कोकेरो कडेन जो लेफ्ट मारपाक सांगोळडा रोडा वयल्यान जे 2 लेन आहा, एक तर सालिगांवच्यान नाल्यार एक तर मदच्यान सांगोळडाच्यान तो रोड आसा त्या रोडांतल्यान घेवपाचो आनी म्हापशेच्यान जो पणजे येता तो रोड बंद आसतलो। मात आजून पर्यंत तेजें डिसिजन जाल्लें ना। आतां कळोन येता की आनी फुडले 7 दीस हो लोकांक आसा तसोच रोड हो चालू उरतलो। जेन्ना बंद जातलो परत जो आराडी सुकूर म्हणटा त्या रोडांतल्यान हो रोड डायवर्जन केला तेंच्यांनी। सांगता तुमकां परत, हो सुकूर म्हटल्यार जो मेन सांगोळडा जंक्शन आहा थंयच्यान लेफ्ट मारून तो सरळ सुकूर जंक्शन, जंक्शना कडल्यान सरळ वयता तो सुकूर चर्ची कडेन पावता। चर्ची कडल्यान तो कदंबा डेपो वयल्यान आनी तसो सैनीक स्टोरा कडल्यान तो डायरेक्ट GCA गोवा क्रिकेट अकॅडमी आहा थंयच्यान जो भायर येता तो रूट तेंच्यांनी सांगला। पण त्या रुटार तीच आमकां हालत जावपाची आहा की जो रोड आहा, जो आराडीचो रोड आहा हो तितको वायडनींग काय रोड काय ना, तर प्लस तेतून रोड खणलेले आहा, तेतून हे सगळे ट्राफिक ते डायवर्ट करतले। कशें पॉसिबल आहा तें अजून कळना, पण PWDन हेतून आतां नोटिफिकेशन काडल्या फुडल्या 7 दिसान हो पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे वयतलो हो रोड हो आतां लोकां खातीर बंद आसतलो।